एकवट आनी दुस्पोट भाव भयणीनो, आयज सुरवातीच्या उतरांनी आमी उगडास केला आनी सुरवातेकूय हांवें म्हणलां, वस्तू आसात वो घडयो आसात ज्यो आमकां एकवटान येवपाक आदार करतात. तशेंच वस्तू आनी घडयो आसात ज्यो आमकां दुस्पोट घालतात. एकवट हाडटात त्यो वस्तू चड करून जेन्ना आमचें जिवीत एके भशेन खतऱ्यान पडटा, आमकां त्रास जाता, आमचे लागीं कितें ना, उणें पडलेलें आहा जिवितान, एकामेकाची आमकां गरज पडटा एके भशेन, तेन्ना एकवट घडपाक बरें जाता. दुस्पोट भोव करून आमकां दिश्टी पडटा जेन्ना आमी जैतिवंत जाल्या आनी आमी म्हणूंक लागता, म्हजें जैत, हांवें केलां, म्हाका लागून जालां, फकत म्हज्यान करपाक जाता. वो आमकां फायदो जो जाता, कोण आमकां दुडू दिता, कोण आमकां काम दिता, कोण आमकां कसले फेवर्स दिता, तेन्ना आमी दुस्पोट करपाक तयार आसा. वो आनी कोणेय घडये आमकां चाडून घातल्या, तूं आमची तकली पिड्ड्यार केल्या एकामेकाचेर, दुबाव घातल्यात तकलेन, सस्पिशन्स घातलेलीं आसात तकलेन, आमी दुस्पोटाचे वाटेन वेता. आयज दोनूय वाचपां आमकां एकवटाची खबर आनी जेजू ह्या एकवटाचो मध्यस्ती हें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी जरी तर आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारली आनी आमच्या सद्याक जें कितें आमच्या भोंवतणी घडटा आनी आमच्या राज्यान जें कितें घडटा हाचेर नदर मारली जाल्यार हें वाचप आमच्यान एकदम बरे भाशेन समजूंक जाता. ह्या दिसांनी मोठ्ठें झूज दोन राज्यां मदें, गोवा आनी कर्नाटका, इशू मादेई, ताचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमीच गोंयकारां आहा तीं म्हणटा, जे कर्नाटकाचे आसात, कन्नडिगज आहा, ते सगळे एकवटान आसा. आनी खरेपणी ते एकवटान आसा तें आमकां दिसता. तांचे आमदार एकवटान आसात, तांचे खासदार MPs जे आसात ते एकवटान आसात, तांचे बरोबर जे शेतकार आसात त्या वाठाराचे तेयी एकवटान आसा. लोक जो आसा तोय तांचे बरोबर एकवटान आसा. तांची मांग एकूच, मादेईचें उदक आमकां जाय, आमकां गरज आसा. ती खरेंच गरज आसा काय ना ती वेगळी गजाल, पण सगळे जाण एक भाशा उलयतात, आमकां गरज आसा. तेच बरोबर दुसरेय लोक जे आसात, जे कडेन त्या वाठाराचे न्हय, दुसरे कडेचे, पूण आपलो लोक, आमचो लोक अशें म्हणटात ते पासून तातूंत थोडे एनवायरमेंटलिस्टूय आसतले, तातूंत थोडे चिंतपी आसात ते सायंटिस्ट पासून आसतले, पूण आपल्या लोकां वाटेन ते एकवटान आसात. ही आमी सगळीं म्हणटा. कन्नडिगाज ते बराबर आसात. बॉर्डर क्रॉस करून गोंयां येवया, आमकांय गरज आसा आनी आमची इकॉलॉजी पिड्ड्यार जावपाची आसा, आमची नदी काबार जावपाची आसा, हें सगळें जाणात आमी. तरी आसतना आमी गोंयकार एक ना, आमचे आमदार एक ना, झगडटात बेश्टेच. एक पॉयंटाचेर तांच्यान आजून पासून निर्णय घेवपाक जायना. ते फकत एकामेकाक क्रिटिसायज करपाक आनी एकामेकाक खाला उडोवपाक आसात. आमचे एक्टिविस्ट आसात, एक्टिविस्टां मदें हो एकवट ना. एक एकलो हांवें केलां, हांवें केलां, हांवें केलां हें म्हणपाक सोदता आनी त्या बोवाळान दुसऱ्यांक बोटां दाखयता. हो तेजो एजंट, तो तेजो एजंट आनी तो आनी कोणाचो एजंट. तेच बरोबर एकामेकाच्यो ज्यो मांडण्यो आसात वा एकामेकाची इंटेन्शन्स जी आसात, हेतू आसात हें काम करपा बाबतीन वो ताळो उबारपा वाटेन, ते हेतू आसात, तांचेरूय आयज व्हडलो प्रश्न घातलेलो आसा, क्वेश्चन मार्क. कित्याक कोत्ता तो? आपणा पासत कोत्ता. तो कित्याक कोत्ता? आपणाक पयशे मेळोंक जाय म्हूण कोत्ता. तो कित्याक कोत्ता? तो त्या MLAचो मनीस. जायत्यो असल्योय वस्तू आयज आमी गोंयकार एकामेकाच्या मनान घालता. दुसरे वाटेन आमी सत मानता, ती रोकडीच सत मानता. जें कितें पॉजिटीव आसा तें आमी गोंयकारां सत मानपाक तयार ना. जे कितें फॅक्ट्स आसा आमच्या दोळ्या मुखार, जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तें आमी मानून घेवपाक तयार ना. पूण इल्लोसो कितें दुबाव घातलेलो आसा, सस्पिशन घातलेलें आसा, भोव करून दुसऱ्याचें कितें वायट उलयल्लें आसा, आमी रोखडें सत मानता. आमी रोखडो ताचो प्रचारूय करता, जावं फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर,
मॅसेजीस फॉवर्ड करीत रावता हांव, ती सारकी आसा सारकी ना आमकां पडलेलें ना. आमचे न्यूज चॅनल आसात तेय बीन आपणाक जाय तसलीं कॅप्शन्स घालून, आनी न्यूज रिपोर्टर्स आसात तेय बीन आपणाक जाय तसलीं कॅप्शनां घालून हो न्यूज आयज लोकां मदें धाडलेलो आसा. एकवटाचें थोडे दुस्पट करपाचें चड. आनी ह्या पासत घडये जेजून जीं उतरां म्हणल्यार तीं आमचे सवें खरीं जायत काय. खंयचेंय राज जें आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें उबें उरूं नजो. जेजू पॉलिटिकल खबर करता, राज्याची खबर करता. आमचें राज, गोंयचें राज, कर्नाटकाचें राज, तें राज. म्हादेईक लागून आमी उबे उरतले काय आमी उबे उरूं नजो. आपणाचेरूच जरी तर फाटलेले आसा जाल्यार आनीक चिंतपाची गरज ना. आमच्यान उबें रावूं नजो. पूण जरी तर आमी एकवटान आमी फाटोंक ना जाल्यार करूंक जाता. दुसरी गोश्ट जेजून सांगल्या एकदम गरजेची व आमकां समजूंक गरजेचें. बळिश्ट कोण आसा आनी कोणूय जरी तर ताका लुटूंक सोदता जाल्यार कितें करपाक जाय तेंय सांगलां. आमी बळिश्ट, आमी म्हणटा आमी गोंयकार, आमी कोणाक भिवपाचे न्हू, आमी बाराबरीत जाल्यार आमी सगळें जाग्यार घालतले, काबार करतले, उतरां आमचीं एकदम बरीं. आमी नीज गोंयकार, उतरां काय बरीं, नीज गोंयकार. पूण आमच्या गोंयकारपणान निजाचें जें कितें आसा तें नाच जाल्लें आसा. आनी तें ना जावपाक म्हणल्यार आमचो इगो, एकल्याचो इगो आसा. आमकां जो फायदो इल्लो फायदो मेळटा. आनी तिसरें म्हणल्यार आमी भिवकुरी. बाराबर येवपाक आमकां भिरांत दिसता. कोण सारकें उलयता ताचे बराबर उबो रावपाक भिरांत दिसता. ताचे बराबर एक फोटो काडपाक पासून आमकां भिरांत दिसता. जे कोण एक्टिविस्ट आसात तांचे बराबर आनी उबे रावपाचें न्हू. कित्याक मागीर MLA आहा तो विचारतलो, सरकाराचे मनीस मंत्री आहा तो विचारतलो, ताचे बराबर कित्याक गेल्लो, ते रॅलीक तूं कित्याक पावलो, अशें म्हणून आमी भिवकुरी आसात. देखून मुखार सरनात. देखून काय बरें जेजून म्हणलां, जरी तर तुका लुटपाक जाय जाल्यार तो बळिश्ट मनीस आहा ताका बांदून घालपाक जाय पयलीं. आयज आमकां बांदून घातलेलीं आहात गाय बळिश्ट. आमी आमचे छातीर मारून म्हणटा आमी बळिश्ट, आमी गोंयकार, निजाचे गोंयकार. पूण आमकां गोंयकारांक बांदून घातलेले आसात आयज. आनी बांदून घातल्यात ते व्हडल्यो वस्तू करूंक ना. आमकां दाखयलां, आड दाखयलां, आमकां थोडे पयशे दाखयल्यात, आमकां थोडे दुबाव दाखयल्यात, आमकां एकामेकाक सकयल उडोवपाक थोडी आमचे सैमानूच आसा. आमी म्हणटा कुल्ल्या भाशेन आमी एकामेकाच्या पांयांक धरून ओडूंक एकदम बरे आसात आमी. म्हणटच ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमकां आमचे विकनस आसात तें घेवन आयज आमकां गोंयकारांक बांदून दवरलेले आसात. आनी हें सगलें आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. हें जाता म्हूण आमकां सगल्यांक खबर आसा. रडटात आमी जायतीं जाणां आनी आमी म्हणटा आमी सांबाळपाक जाय. तरी पूण एक वस्त करूंक जाय ती आमी करिना. ती म्हणल्यार बाराबर येवप, एकठांय येवप. आनी ज्या मेरेन आमी एकठांय येवची ना त्या मेरेन तें जावचें ना. पवित्र पुस्तकूय आमकां सांगता, खुद जेजू सांगता, जें राज आपणाचेरूच फाटलेलें आसा केशेंच उबें उरो नजो. हें जाणा आसतनाय आमी तरूय पूण तेंच करतले. तरूय पूण आमकां समजना. तर भाव भयणीनो, एक जावपाक आमकां कितें तरी आसा गाय. दुस्पट पडपाक आमकां जायतीं कारणां आसा. एक जावपाक आनी खंयच आमच्यान एकठांय जावपाक जायना जाल्यार जी आमची गरज आसा, आमची इकॉलॉजी आसा, आमच्या राष्ट्राची वा आमच्या राज्याचें जो स्वाभिमान आसा तो जरी तर आमकां एकठांय करिना, आयज एकवट करपाचो व्हडांतलो व्हड सूर्य आमच्या मुखार आसा. जेजून आपल्या रोगतान आमकां एकठांय केल्लीं आसात. आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांचे चिटीन आमी आयकता, जे याज्ञीक आसात, महायाज्ञीक आसात, ते जायतो यत्न करतात. आनी तो यत्न करपाक ते बैलांचे, बोकड्यांचे असलें रगत वापरताले. कित्याक रगत गरजेचें हे यत्न भेटयता आसतना. पूण जेजून जेन्ना यत्न केलो तेन्ना जेजून आनीक कोणाचें रगत वापरूंक ना. फकत एक यत्न. हे महायाज्ञीक जे आसात तांकां परतून हे यत्न करचे पडटात. वर्साच्या वर्साक यत्न करचे पडटात.
हांव एक यादनीक कसो म्हाका दिसाच्या दिसाक हो योद्न ह्या आल्ताराचेर करचो पडटा, जेजूक हाजीर करचो पडटा. पूण जेजून हो योद्न फकत एक फावटी केला, एकूच योद्न, आनी ताच्यान तो एकूच फावटी करूंक जालो कित्याक ताणें आपलें रगत वारयलां. आनी खंयच्या मेंढऱ्याचें, बैलांचें आनी कोण मनशांचें रगत वारोवंक ना. देखून तो योद्न परतून परतून करूंक गरज ना. आनी ह्या योद्नान ताणें आमकां सगल्यांक एक केल्यान. खुर्सार आपल्या वारयलेल्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां सगल्यांक एक केल्यान, आमकां सगल्यांक सोडयल्यान, निवळ केल्यान. हें आयज आमी पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिठीन आयकलां. आनी हो योद्न भाव भयणीनो, जेजून जरी तर केला जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता, आमकां समजूंक की समजणी आनी बुद्ध हें सगळें आमकां फावो करता. जरी तर ही पवित्र आत्म्याची देणी आमी घेतली आनी जेजू सवे आमी एक जाली जाल्यार आमकां हालोवंक धोलोवंक कोणाच्यानूच जायना. पूण एकठांय आसांव काय आमी जेजू सवे मानून घेवपाक आमी तयार आसांव काय. जेन्ना ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात, दर दिसाक आमकां पवित्र पुस्तक त्योच वस्तू सांगता. ओडून हाडलेलें न्हू, पूण दिसाच्या दिसाक जें देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा त्याच उतरान आमची दिसा दिसपट्टी घडणी आमकां दिसती पडटा. आयच्या वाचपांनी आमचे मदें जो दुस्पट आसा तो दिसती पडटा, आनी ह्या दुस्पटांतल्यान आमचें निसंटन जावपाचें आसा तेंय दिसती पडटा. ताचें सोल्युशनूय आमकां दिसती पडटा. जेजू सवे एक जावपाक जाय सगळीं. आमी भावार्थी जीं आसात, क्रिस्ती भावार्थी आसात, आमीच जरी तर पयलीं आमच्यान एकठांय येवपाक जायना जाल्यार दुसऱ्यांक आमच्यान सांगूंक जायना. आनी जरी तर आमचे मदें ही येद्दी व्हडली शिकवण आसा आनी खुद जेजू जाणें आमचे पासत रगत वारयलां आनी आमकां एक केल्यान, ताचे भोंवतणी आमच्यान जरी तर एक जावंक जायना जाल्यार आमी धोंगी, वी आर हिपोक्रिट्स. आनी आमची हिपोक्रेसी जी आसा ती सगळ्याक वयर तावन सकल, आमचे वडील आसात थिंगा तावन मोदें जे कोण आसात, जे उलयतात आनी जे कोण कांयच उलयनात, बेस्तो लोक आसा, सगल्या मदें हिपोक्रेसी आयज आसा. वी आर हिपोक्रिट्स. आनी ज्या मेरेन आमी हिपोक्रिट्सूच आसात, आमी ज्या मेरेन धोंगी आसात, आमचें निसंटन आमच्या दोळ्या मुखार आसा. म्हणटूच कितें एक करूंक जाता. जेजूक चिटकून आमी परतून आमचे जे इगो आसात वा आमची जी आशा आसा आनी आमचो फायदो पळोवप आसा तें कुशीन दवरून एक वस्त पळोवन आमचें राज वा आमची फुडली पिळगा येवपाची आसा आनी आमच्या राजाचें जें आमकां दायज आसा तें पळोवन आमी एक बाराबर येवपाक जाता. जेजू सांगता वो आमचो काशांव तयार करूंक जाता. सगल्यांनी आमी तयार रावूंक आमचें गोंय त्या काशावान घालून आमी त्या काशावांक पडोवंक एक हिडो मारून दवरपाचो. निमणो आहा तो आपले आपण पडटलो आनी आपले आपण आमी मरोन काबार जातलीं. जे भशेन जेजून म्हणलां, जें राज फांटोन गेल्लें आसा तें उबें उरूंक नजो. जाल्यार निर्णय वो उबी रावपाक जाय काय पडपाक जाय. आनी जरी तर आमी म्हणटा, चडशीं जाणां आमी म्हणटले आमकां उबी रावपाक जाय, फकत उतरां उलयलीं कांयच जायना. उतरां आसात तें आमच्या करण्यांनी बदलोंक जाय. तेन्नाच आमच्यान हें बरेंपण जें जेजू आमकां दिवपाक सोदता, जें आमकां दिसाच्या दिसाक दाखयता तें पळोवंक पावतलें हांव, आमच्या जिवितान घालूंक पावतलें हांव, आमचें जिवीत राखूंक आनी सांबाळूंक पावतलें हांव. तर जेजू आपल्या रोगता वरवीं आमकां हें जिवीत दिता, हें जिवीत आमचे पासत सांबाळटा आनी दिसाच्या दिसाक तें नवसरता. तर ही नवसरणी आमच्या जिवितान घेवया. जेजू आमकां सांबाळटा देखून खुशाल जावया आनी हें जिवीत जिवंक दुस्पट न्हय पूण एकामेका सवें एकवट घडोवन हाडुया.